जाऊन धावून आम्ही येतो तुझे बेस आमका मागता तुझे वेगळे आम्ही निघता जेजू आमच्या तुझे सोडशी जाऊन धावून आम्ही येतो तुझे बेस आमका मागता तुझे वेगळे आम्ही निघता आमचे सारको उडकोसा जेजू देवलो स्वर्गात आमका आपल्या बापाची घरच्या भुरगी मोगाची जेजू आमच्या तुझे सोडशी जाऊन धावून आम्ही येतो तुझे बेस आमका मागता तुझे वेगळे आम्ही निघता जेजू आमच्या तुझे सोडशी जाऊन धावून आम्ही येतो तुझे बेस आमका मागता तुझे वेगळे आम्ही निघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारीच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल भुरगेपणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता मान्यवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेन जातोल्या भोक्तीच्या वातावरणांत नियमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो जेजूचो शीस जेजूचो उपकार भुरग्यापणारूच पवित्र स्नाना वरवीं भुरगीं क्रिस्ताक एकवटतात ह्या संस्कारान आमी घेताना दोवे नेसणे उदेशी क्रिस्ताक नेसून आनी त्या मागीर पेटलोली वात हातान घेताना क्रिस्ताचो उजवाड घेवन भुरग्या आनी क्रिस्ता मोदें खोल संबंद रचून येवन भुरगें मिशनारी जिविताक खाण मारता देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्याक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिस्मांत भुरग्याक माखल्यांत हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नियमीत केल्ल्या मागण्या उदेशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक देव आपोवणी किल्लून येतात क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्यांक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचें कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करून मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा बेटेंत आमी मागुया ह्या मिसांत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी काळजान दूख धरून सगलीं भावार्थान म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो व्हड प्रार्थ ह्या पासत बागयो दिसदान सांकवार मुरे सगल्यांक देव दिता आनी भोगता
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूट. Sumya kakutku, sumya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, sumya kakutku, sumya प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजे गोवळी दिवन तुज्या भुरग्यांची तूं जतन करताय. तुजे पवित्र सोबेचेर तुजो भोक्तीचो आनी गुटायेचो ओतमो धाड. तुजे वेदीचेर तुजो सेवा धर्म चलोवंक आनी उर्बेन आनी ल्हानविकायेन शुभ वर्तमान पोरगोटूंक फावो तसले मोणयारी उपजोय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बागेवून पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सर्वेस्पराच्या एकवटांत तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आऊक ह्या संवसारांत तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सुयेग दिवं नाकात. सोम्याचे शिकोवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. पोतून म्हणया, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीत उबी करता. जबाब. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui, 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 Sui. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui, 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 Sui. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui Sorvespora, Sui, 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 Sui. Sui
salves por tu salves por tu salves por tu salves por Sorves por तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशी हाडटालो शिसांनी तांकां खोरायेन परतिलीं हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हणलें सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात तांकां आडायनाकात कित्याक स्वर्गीचें राज तसल्याचेंच हांव तुमकां खरेंच सांगतां ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्त प्रितीच्या इश्टानो आयज तुमी तुमचो वेळ काडून टायम काडून ह्या पवित्र दोंगरार येयलोलीं आसात तुमच्यो मागण्यो तुमच्यो इंतसावां गोरजो घेवन ह्या मानवंत आग्नेलाच्या पांयां सरशी हाडून दवरतात आनी होच आमचो भाव मानवंत आग्नेल आमची सगळी मागणी त्याच आमच्या देवाच्या पांयां मुखार घालून आमचे पासत विनवंती करता आयज तुमी भावार्थान येयलोलीं आसात तुमची सगळी मागणी पूर्ण जावं म्हूण हांव देवा लागीं मागतां आयज नोयनाचो चवथो दीस भुरग्यांक तशें देव आपोवण्याक भेटयलेलो दीस तो आयचो विशय जावन आसा मानवंत आग्नेल भुरगेपणांतूच ल्हानूच आसतना बोलवंत मिशनार जावंक सोदतालो आनी शेवटाक बोलवंत मिशनार तो जालो आयज आमकांय उलो बोलवंत मिशनार जावं आनी आयज खेरीत भाशेन चिल्ड्रन्स डे म्हणटूच जायतीं आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन येयलोलीं आसात देव कितें तें जेजू कोण तो मिसाचें बलिदान कितें मानवंत आग्नेल असलो बाग्योन मनीस कितें तें तांकां धाकटे धाकटे वस्तूंनी दाखोळ करपाक आयज तुमी तांकां हो दोंगोत सोडून हाडल्यांत हांवूय धाकटो आसतना आमी सगळीं 5 जाण आमच्या गोरोब्यांत म्हाका 2 व्हडले भाव हांव तिसरो आनी जवळ्यो भुरग्यो भयण्यो म्हाका आमी सगळीं 5 जाण म्हजी मामी डॅडी आमी धाकटींच आसतना जावं त्या तेरसांत जावं त्या आमोरेच्या मागण्यांत आयताराच्या आयताराक 5 जाणां घेवन इगोर्जेंत वयता धाकटींच आसतना आमी आनी आपुणूच व्हडलीं जावन देख कितें ती दाखोवन दिता जेन्ना ती इगोर्जेन प्रवेश करता त्या जेजूक प्रणाम करून आपलो सुवात ती घेतात देमी घालतात मागणें करतात हे भाशेन आमकां व्हडली केली आनी आयज तिंच्या मागण्यांनी आयज हांव एक यादनीक हांव केन्नाय सांगता कित्याक तांची मागणी भोव म्हत्वाची व्हडली तरी आमचे पासत मागणें करिनात आमी आमचो हालत कितें जातलो कांयच खबर ना व्हडल्यांची मागणी भोव इम्पॉर्टंट भोव पवित्र व्हडल्यांच्या मागण्याक लागून आयज आमी कितें जावंक पावतात तें आमी जातात हांव आयज एक यादनीक म्हज्या आवय बापायच्या मागण्या पासत तांच्या सॅक्रिफायसा पासत आनी जें कितें ल्हान व्हड ताणें म्हजे पासत केलां हांव तांकां आयज आभारी आयची दोनूय वाचपां भुरग्यांचेर
आनी आवय बापायचेर आटापलोलीं आसात. पयल्या वाचपान बागयोन पावलू एफिसकारांक बरोवन म्हणटा, भुरग्यांनो, आवयक बापायक मान सम्मान रेस्पेद दियात. आमी धाकटीं, आमी केन्नाय आमच्या आवय बापाय कडच्यान व्हडलीं जावंक पावची नात. आमी काजार जावन आमी आवय बापूय जालीं, आमची भुरगीं जोरी आसात तीं आमच्या कडच्यान केन्नाच व्हडलीं जावंक पावची नात. म्हणचें सदांच खालतीकायेचें जिवीत एक सोपुल्ल्या भुरग्यांचें. आपल्या आवयक बापायक मान सम्मान दियात, रेस्पेद मान दियात. आनी आवय बापायनो, आपल्या भुरग्यां पासत मागात तो अशें म्हणटा. आनी तांकां आपले जिणे वरवीं चाली वरवीं एक देख कशी दियात, एक देख कशी दियात. शुभ वर्तमान भोव पवित्र. जेजूच्या टायमार, जेजूच्या काळार 3 जाणां खंय भायर आयताले. एका ओस्तोऱ्यांक तांकां कसलोच मान सम्मान नासलोलो. ओस्तोरी, चाकोर खंय, चाकोर दुसरो, आनी तिसरी म्हणटा ती भुरगीं. ताका लागून जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक घेवन जेजूशी येतात, शी चाडवतात आनी म्हणटात, हांकां कसलोच वालोर ना, तुमी कित्याक घेवन येतात, चल वसात तुमी घरा. तेन्ना जेजू रागार जाता शिसांचेर आनी म्हणटा, भुरग्यांक म्हजे सोरशी येवंक दियात, कित्याक सोर्गीचें राज असल्या भुरग्यां सारकें. कांय दिसा फाटीं हांव म्हज्या कजनागेर 25 वर्साच्या काजराच्या दिसाक, खुशालकायेच्या दिसाक गेल्लो तेन्ना एक सोपुल्लें बाय आसा थंय. हांव बायेक घेवन मोटरसायकलीर पासोयेक गेलो आनी एका कोपलान भितर वयता तेन्ना बायेक म्हणलें, बेबी तो जाणा कोण तो? आनी तें म्हाका म्हणटा, फादर तो जेजू. सो हांव ह्या बेबीक म्हणटा, जेजूक हाय मूड. आनी तें बाबडें आपलो हात वयर काडून, जेजू हाय. आनी हांव म्हणटा बेबीक, जेजूक आय लव यू मूड. आनी ते पुत्तून वयर हात काडून, जिजस ओ जेजू आय लव यू. जें हांव कितें म्हणटा तें रिपीट करता. असलीं भुरगीं आमचीं, जें आमी कितें ताका सांगतात तीं करतात. आनी अदीक करून जें आमी कितें घरा कडेन करतात तीं आमकां पळयतात. गोळे धाकटी जावन करूंची नात, व्हडलीं जाता जाता म्हणचें आमी कितें करतात ती तांच्या काळजान मोतीन दवरतात आनी तींच गोळे तीं जोरोयतात. आमची भुरगीं 2 कारणाक लागून जेजून भुरग्यांक विचून काडटा. 2 कारण. एक म्हणजे आपलें सगळेंच आसा तितलें ते आपल्या आवय बापायचेर आटापतात. कित्याक तीं जाणात, आवय बापूय ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमकां तरी इस्कॉलाक वचोंक जाय, इस्कॉलाचे ड्रेस जाय, बुक्स जाय, कितेंय तरी जाय जाल्यार तीं वयतात आनी आपल्या आवय बापायक सांगतात. कित्याक तीं जाणात, तांकां तरी सांगलें जाल्यार आमकां सगळेंच मेळटा. एक म्हणटा तें बोरवोसो तांचेर आनी दुसरें म्हणटा तो बोरवोसो तांच्या जिविताचेर. ती साफ काळजाची. तुमी तांकां चिमटे काडात, कितें करात, ती बाबडी त्याच वेळार रागार जातात आनी मागीर दुसऱ्या दिसा उलोवपाक लागतात. आयचें शुभ वर्तमान जेन्ना हो बरोयणार मार्कूस जेन्ना बरयता त्या वेळार हूंय क्रिस्तांवांचे दुमाळो आसलोलो. हे रोमकार क्रिस्तांवांक सोतायताले, तांकां बोनकोणींत घालताले, तांकां मारताले. ह्या जनवारांक उपाशी दवरून 10 दीस पुर्यान तांकां क्रिस्तांवांक तांच्या मुखार घालून तांची रोगताचे व्हाळ करताले. त्या वेळार हो बरोयणार मार्कूस बरोयन अशें ह्या आमच्या क्रिस्तांवांक म्हणटात, तुमचोय भावार असल्या वेळार, पोस्टाच्या वेळार भुरग्यां भाशेन जावं दी. आमी कितलीं व्हडलीं जाल्यार केन्ना केन्ना आमी आमचेर पातयेवन जिवीत सारतात जाल्यार एक दीस अशें करात, खालतीकायेन त्याच तुमच्या देवाचेर पातयात आनी पळयात परिणाम देव कसो तुमकां राखता, सांबाळटा. जरी तर तुमी तुमचें रोगत जेजू पासत वारोयलें कांयच परवा ना, तो तुमकां इनाम व्हडलो फावो करतलो स्वर्गीच्या राज्यांत, अशें तो धाकटुल्या भुरग्यांक घेवन म्हणटा. ह्या धाकटुल्या भुरग्यांक म्हजी सोरशी हाडून दी, कित्याक स्वर्गीचें राज असल्या भुरग्यांचें. मानियोंत आग्नेल धाकटोच आसतना 1 वर्साचो आसतना
ताचो बापूय सोंपता आनी 9 वर्सांचो आसतना ताची आवय सोंपता. 8 जाणां तीं भाव भयणां आनी तो 6वो. आनी असल्या परिवर्तनान असल्या सिट्युएशनान तो वाडटा तेन्ना ल्हानूच आसतना एक बोलवंत मिशनार कसो जावंक सोदता. देवाच्या उतरांचेर पातयेवन देवाचें उतर परगटूंक तो सदांच सोदता आनी ताका मान सम्मान दिवंक ताचे पासत विनवणी करून आयज तुमी हो पवित्र दोंगूर चलोन येयलोलीं आसात. एक घडणी म्हाका उगडास येता मानयोंत आग्नेलाची. एका गांवांत थंय इगोर्जेन तो आसलोलो. एका गांवांत इगोर्जेन आसतना तो मागणें करता आसतना फाटल्यान हूंय एक तांचें पणसाचें झाड आसलोलें. फाटल्यान एक भुरगो येता आनी चडटा पणसार आनी पणस काडून व्हरता तेन्ना हो मानयोंत आग्नेल ताका पोडेता आनी बाबडो मागणें करता आसतना उठ्ठा, फाटल्यान वयता आनी ह्या भुरग्याक भेट्टा आनी हो धाकटुलो भुरगो सोंपुलो भुरगो आख्खोच गोबोरता, भियेता. कितें करचें तें ताका कळना. तेन्ना तो पणस सकला उडयता हूंय आनी मानयोंत आग्नेल ह्या सोंपुल्या भुरग्याक विचारता, बाबा तूं कितें व्हरता? आनी तो बाबडो भुरगो ओगीच रावता आनी विचारले उपरांत तो म्हणटा, पाद्री हांव पणस व्हरतां. आनी तेन्ना मानयोंत आग्नेल भुरग्याक विचारता, तुवें कोणाक सांगलां? आनी तो म्हणटा ना. आनी तेन्ना मानयोंत आग्नेल ताका म्हणटा, पळय तुवें कोणाकूय सांगूंक ना म्हणचें ही चोरी. आनी चोरी सारकें न्हय. धाकटी वस्त जावं व्हडली वस्त जावं चोरी सारकी न्हय. आनी तो ताका म्हणटा, केन्नाय तुका कितें जायें, केन्नाय तुका कितेंय जायें म्हाका सांग आनी म्हाका सांग आनी तूं कर. आनी अशें करून हूंय ह्या सोंपुल्या भुरग्याक शिकवण दिता आनी म्हणटा, तो पणस पडला, तो उको लाता आनी घरा वच. असली शिकवण पाद्र आग्नेलाची. आयज तुमी जेन्ना आपल्या भुरग्यांक सोंपुल्या भुरग्यांक वेदी मुखार घेवन येयल्यान तेन्ना सुभापणी देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण हांव मागतां आमच्या भुरग्यांचेर. आनी 2च वस्तू आवय बापायनी करच्यो. एक म्हणचे पयले सुवातेर आमची देव आपोवणी भोव उणी जालोलीं आसात. याज्ञीक नाय आतां. याज्ञीक भोव उणें जातात आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी कितें जातलें कोणाक खबर ना. म्हणचे दिसा दिसपट्ट्यांक तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत मागात आनी देवाची काकलूट जाल्यार आमच्या कुटुंबांत याज्ञीकपणाची माद्रीपणाची आपोवणें उत्पन्न जावं. आनी जेन्ना ती आपली खुशी तरी तुमकां दाखोळ करतात तांकां आडाय नाकात. वचोन दी तांकां. देवाची खुशी जाल्यार एक याज्ञीक एक माद्री ती जावं दी आनी आमचे पासत मिसाची भेट भेटोवंक तांकां देवान गोठाय फावो करूं. आनी दुसरें कार्य म्हणचें आमच्या चाली वरवीं आमच्या उतरांनी घोडे आमी कितें म्हणटात तांचेर मातसो नियाळ करुया. आमच्यो चाल्यो आमच्यो करण्यो, कित्याक धाकटीं आसतना आमचीं भुरगीं आमकां पळयतात आनी शिकतात. म्हणचे 2 कार्य तुमकां. एक म्हणटात तें आपल्या भुरग्यां पासत मागप आनी दुसरें म्हणटात तें आपले चारी वरवीं आमी आमच्या भुरग्यांक एक देख कशी दिवप. आनी भुरग्यांनो तुमकांय 2 वस्तू 2 कार्य म्हणच्यात तें पयले सुवातेर आपल्या आवय बापाय पासत मागणें करात. जेन्ना मामी डॅडी तुमकां मिसाच्या बलिदानान घेवन येतात, मिसाच्या बलिदानान तुमच्या जेजूक तुमी सांगात, जेजू म्हज्या मामी डॅडीक राख सांबाळ, ती बरी आसनात, तांची कुयदाद कर जेजू. अशें म्हणून तुमी तुमच्या आवय बापाय पासत पयलो कार्य तुमचो भुरग्याचो म्हणजे आवय बापाय पासत मागात तुमी. आनी दुसरें म्हणचें आवय बापायक मान सम्मान रेस्पेत मान दियात. कोण एकलो जाणार म्हणटा एका आवय बापाच्या दोळ्यांतल्यान तरी दुकां येयलीं, आपल्या भुरग्यान तांकां कितें म्हणलें आनी तांच्या दोगाळ्यांतल्यान तरी दुकां येयलीं, तें व्हडलें पातक, तें व्हडलें पातक. आमी आमच्या आवय बापायच्या दोळ्यांतल्यान दुकां हाडचीं न्हय. आमी तांकां मान सम्मान दिवंक देवा कडेन गोठाय मागुया. आनी खेरीत भाशेन हें मिसाचें बलिदान व्हडल्यांतलें व्हडलें मागणें. जेन्ना जेजू कडेन लोक येयलोले मिलाग्र्यो करपाक, मिलाग्र्यो करून ताणें
पेकोवणी फाव केली. जेन्ना जेजू कोडे लोक येयलोले बुकेची पोटाची बूक मारपाक जेवणा वरवीं ताणें बूक मारली. आनी जेन्ना आयज आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन आशिर्वादाची बूक मारूंक येतात, जेजू आशिर्वाद तांकां फाव करता. तांकां दाणायना, तांकां भायरायना. आमी प्रयत्न करुया, आमी व्हडलीं, आमी आमच्या सोपुल्या भुरग्यांक जेजू कोण, मिसाचें बोलिगान कितें, आमचो देव कोण, आनी धाकटी धाकटी वस्तूंनी आमी हो तांचो भावार्थ आमी वाडोवया. आनी अशें करून बोलवंत जावन धाकटेपणांतूच मिशनार कशें तांकां करुया. हीच घोटाय करपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी एकामेका पासून मागुया. आमेन. सोगली उबी रावुया आनी आमच्यो थोड्योश्यो मागण्यो आमी बापाक भेटोवया. आमच्या बाप साहेबान गवळी बापांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले कालीस एक ल्हान भुरग्या सारके निर्मूळ आनी पवित्र दवरूंक आनी ह्या वरवीं ते आमच्या सोम्याच्या मोगाचो परमोळ आपल्या जिविता वरवीं आपले पोरचे थाय पावोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Royal Bappa, Royal Bappa, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घाल्ले पोरजेची सेवा करतना भुरग्या सोवे खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी वेगळोचार करिनासतना शिकपाच्यो सवलती सगल्या भुरग्यांक एक सारके दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. Royal Bappa, Royal Bappa, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. अनाथ भुरग्यांक तांचो सांबाळ करतल्यांनी फावो तो मोग दिवंक आनी गरीब भुरग्यांक फावो ते जेवण खाण आनी शिकप फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Royal Bappa, Royal Bappa, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. आमी आमच्यात पासत मागुया. आमी आमच्या भुरग्यांक व्हडलीं सपनां सोपणूंक सांगात दितना साद्या चालत्या जिविताच्या वावराचो आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजान घालूंक आनी क्रिस्ती तत्वां वरवीं तांकां वाडोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Royal Bappa, Royal Bappa, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. आमच्या भुरग्यांनी देवाचो ताळो आयकून देव आपणे उदार मनान आनी काळजान स्विकारूंक आमी मागुया. तेच पोरी आमच्या सगल्या सेमिनारिस्टांत संवसारीक बुलोवण्यांक पूर्ण तरेन पाठ करून आपली आकारणी सुफलायन करूंक पावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Royal Bappa, Royal Bappa, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. मोगाळा जेजू हे जावन आसली थोडीशीच आमची मागणी
आमी तुज्या पांयां सुरशी हाडून दवरता. तुजी कुशी जाल्यार आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दानातर छोडा गीत गावया. C20 कलवाराचो योग. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मानकांनी मोहिमे आमचे अनेक पोच विचारवा सुस्पो मानून. भोव मोगाळा बापा, तुजे पोरजेची मागणी आनी दानां मोगान तूं स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटाचें मुणयारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगांत आनी सेवेंत तांकां बाळगून दवर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर तांय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोच शब्दा वरवीं तुवें सगळेंच रोसलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारण करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदेशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरोन पुनोज्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी मागता. Surgani sonsa bona tuja voi mora Unsorgi tuka soisu Sorves poraci navi etta takazu Unsorgi tuka soisu. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट आमी गितांतल्यान पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci volzana, Gesù lo viene polo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा तुजे आख्खे मृदुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमचो आदारी गवळी बाप आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोगली आमी भावार्थान जेजून शिकयलोले मागणे परतून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरुंतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजोड चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची कागद कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागद कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर बागा फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. तुवें पवित्र सोबेच्या शेतान वोपलोल्या बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किल्लोन वाडू आनी जायते तरणाटे तुजे चाकरेक लागून आपल्या बाब भयणीची सेवा करूंक मुखार सरो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. हे पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर बेरसांवां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. आयच्या ह्या मिसांत वांटो घेतलेल्या बोडयेसांत अन्नाच्या इगोर्जेच्या फिरगोजकारांत आमी काळजांतान दिन वाचता आनी मान्य दागनेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता. इश्टनो, कितें इंतेसांवां पासत मिसां तुमी दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची. फादर अग्नेलोस कॉल आनी वावरड्यांचो इश्ट ही आमचें पुस्तक आनी पत्र हाचेर आमच्या मिशनाचो वावर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमी मागता तुमचे थंय ती सबस्क्रायब करून तुमच्या घरांनी तुमी व्हरची. पिलारचे पाद्रींक ओ ब्रादर्सांक पाद्रीपणाक शिंगतात तांकां तुमचो आदार कोणूय दिवंक सोदतात जाल्यार आमचें बसीस डेस्क ऑफिसान दिवची. मान्य आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक जायते उपकार मेळटात. ते उपकार ऑफिसान कळोवचे आनी घडटा जाल्यार ते रिपोर्ट एक्सरे दुयेंत आसतना पेकोवणी मेवल्या उपरांत ते रिपोर्ट एक्सरे हाडून ऑफिसान दिल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें. इश्टनो, पिलार मिशन एक्झिबिशन हें चालू आसा. जंय आमी पिलारच्या मिशनार जंय मिसांवान वावरतात त्या मिसांवांच्यो वस्तू, तांची परंपरा, तांची संस्कृताय, आमचो वावर ह्या एक्झिबिशनान दाखयलेलो आसा, जो आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत चलता. आमी मागता तुमचे थंय थंय वचून तें तुमी अणभवचें. हो पेंडॉल घालूंक आमकां जाय तो खर्च पडलेलो आसा. कोणाकूय आदार दिवंक जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट, आमी मिसाची भेट समोरमता हाची समजणी मेवचे खातीर आमच्या एका यादनिकान फादर टोनीन एक बूक बरयलेलो आसा, अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट. आमच्या पुस्तक शाळांत तो विक्रीक आसा. फाल्यां 15 10:30 मिसार किरीत ह्या पेंडोलांत आमी पिडेवंता पासत मीस दवरलेले आसा. तातूंत आमी ह्या पिडेवंत जाणट्यांक आमी मीस दितल्या, कुमसार दितल्या, पवित्रतेल्यान मागतल्या. इश्टनो, तुमच्या घरांत आसलेल्या दुयेंत लोकांक हाडचें. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक रातचे वेळार नायट विजील आसतलें, जें रातचे 9:30 वरांचेर सुरू जातलें आनी सकाळीं 5 वरांचेर सोंपतलें. हें नायट विजील फादर पेद्रो कोस्ता आनी ताचो पंगड कुंसुवाचो चलयतले. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन प्लाट पेंग हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वाजता पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतले. जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां न्हिदोवंक पडटलें, ना तर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां आदीं बरो ब्रेकफास्ट करून येवचें. मोगाड इश्टनो, तुमचें रक्तदान जातलें तुमच्या घरच्यांक एक देणें. रक्ताचें दान म्हणल्यार गरजेवंतांक जिवीत. म्हणटूच ही खबर तुमी दुसऱ्यांकूय गमयतली आनी ह्या बऱ्या वावराक तुमचो सांगात आमकां दितली म्हणून आशेन रावता. इश्टनो, मानेवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सिंपल आनी राहुल दाबोली वास्कोतान अशें सांगूंक लायता, जेन्ना 2023 वर्साक हांव दुसरे वेळार गर्भेसपणाचे बेसार आसली तेन्ना दोतोरान म्हाका कळयलें की म्हज्या गर्भांत
उदक चड आसलें. त्या खातीर कुसव्यान आसलोले गोरव संकश्टान आसलोलो आनी भुरगे गोडेक वाचूंक पावचें ना. हांव एकदम निराशी जालें आनी त्या आकांताच्या वेळार हांवें मानवंत आग्नेलाक उलो मारलो. म्हाका जल्मोचें आसलें तें दुसरें भुरगें कशे भाशेन वाचचोय म्हणून. मानवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें. जेरूल कोश्ट पडलें म्हाका. उरचण्यान हांव वाचलें. तरी आसतना एक सोबीत सुंदर बाय म्हाका जालें. हांव देवाक दिन वाचतां आनी मानवंत आग्नेला वरवीं हें देणें म्हाका मेवलां देखून ताका बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता. हो इश्टानो, भावार्थान केलेलें मागणें आनी भावार्थान केलेलें मागणें देव जेरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, भियेनाकात. तुमचो भावार्थ जागुयात, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुमच्या भावार्थांतल्यान तुमकां तारोन मेळटलें. तर ह्याच भावार्थान तुमची इंतेसावां मानवंत आग्नेलाच्या हातान घालून देवा लागीं मागुया. बरेच बरें इश्टानो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलां. तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेवचे खातीर मागणी कोत्तात. तर इश्टानो, ही सगळी मागणी एकठांय करुया आनी हे वेळार आमी उबी रावन मानवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लिगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोतबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नांवीं. आमेन. 10:30 वरांची मिसाक आयिल्ल्या लोकांताय मागता मातशें तुमी भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाचो लोक पयलो भायर सरोनी, उपरांत तुमी भितर सरची. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची Sorgat, Magda,